प्रणिता मॅडम तुमचे खूप खूप स्वागत असा. वॉर्म वेलकम. एक या पॉडकास्टाचा उद्देश तुमका सांगून कळो दिसता. एक कोचिंग क्लासेस आजकाल पहिले आम्ही गोंयान धरले जाल्यार कॉम्पिटिशन वाढत वयता आणि या कॉम्पिटिशनाच्या हितूर पेरंट्स खंय तरी कन्फ्यूज जाता की बाबा आमकां कोचिंग क्लासेस खंयचे बरोबर, खंयचे रॉंग, खंयचे चूक. हांगा खूप कन्फ्युजन वाडलेले आसा आणि प्रत्येक जाण आपूण बरोच म्हणून प्रेझेंट करता आणि तुम्ही स्वतःचे क्लासेस घेतात. सो रिलेटेड टू द कोचिंग क्लासेस हो आमकां पॉडकास्ट व्हरपाचो आसा. भितून पेरंट्सांकूय एक ओळख जावची की बाबा खरे कोचिंग क्लासेस कशे वळखपाचे, कोचिंग क्लासेस कितें असतात, तेच्या आजूबाजू कोचिंग क्लासेस वयच्या पयलीं कितें चॅक करपाक जाय हेच्या रिलेटेड टोटली आमी पॉडकास्ट करूया. सो एक तुम्ही तुमचो कोचिंग क्लासेस सुरवात करच्या पयलीं तुमच्या मध्ये अशी बीक कितें रुजलेली तुम्ही की बाबा आपले कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करपाक जाय म्हणून त्या कॉम्पिटिशन वर्ल्डान? आता सगळोच लोक कोचिंग क्लासेसाक वचपाक सोदता कित्याक दरेक पेरंटाक दिसता की आपले भुरगें बरें शिकचें. स्कुलान पर्सनल अटेन्शन मेळना. एका क्लासान 50 भुरगीं असतात आणि एक टीचर प्रत्येक स्टुडंटाक पर्सनल अटेन्शन दिवपाक शक्य जायना. पेरंटाक दिसता कितें आपल्याचे भुरगें बरें शिकचे आनी ताका पर्सनल अटेन्शन मेळचें आनी ती एक ट्युशन टीचर बेस्ट प्रमाणान करपाक शकता. अशा तरेन मागीर पेरंटा भुरग्यांक ट्युशन क्लासेस व्हरपाक जाता. आता जेन्ना आमी ट्युशन क्लासेस म्हणटा आता टीचर कोण, टीचर कितली शिकल्या, ती ट्युशन घेता, तिचे क्वॉलिफिकेशन कितें आसा, इज शी कॅपेबल, शी कॅन गायड माय चाइल्ड, अशे खुबशे क्वेश्चन्स पेरंटाच्या मनान येतात. आता जेन्ना हांवें कोचिंग क्लासेस स्टार्ट केल्ले आता खुबशी पेरंटा येताली म्हाका विचारताली तुमचे क्वॉलिफिकेशन कितें, तुवें बीएड खंय केल्या. हांव सांगतालें की म्हजे निर्मला इन्स्टिट्यूट ऑफ एड्युकेशन हांगा म्हजे बीएड जाल्लें आसा आनी हाजे पयलीं तूं खंय शिकयतालें. मागीर हांवें म्हणलें हांव पिपल्स हायस्कुलान शिकयतालें प्रायमरी आनी मागीर सेंट क्रूज हायस्कूल फॉर द सेकंडरी. एंड आफ्टर दॅट मागीर लग्न जावन आय थॉट ऑफ वाय डोंट आय स्टार्ट विथ ओन कोचिंग क्लासेस. अशे तरेन हांवें म्हजे ओन कोचिंग क्लासेस स्टार्ट केले आनी म्हाका कळ्ळें कित्याक हांव स्कुलानूय शिकयतालें. जेन्ना स्कुलान एक टीचर शिकयता सगळ्या भुरग्यांक हाताळचें पडटा आनी आतां फ्रॉम द ट्रेडिशनल टीचिंग टू कमिंग अप टू द ट्युशन क्लास प्रत्येक एका भुरग्याक कशें हाताळप ती एक खूब चॅलेंज आसता कित्याक भुरग्याक शिकोवप इज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क एंड दॅट ओन्ली अ टीचर कॅन डू. हांगा एक प्रश्न कनेक्ट करून गो दिसता. जेन्ना तुमी म्हटलें पळय स्कुलान शिकयताले म्हटलें पळय, एक आमी रियलिटी पळयली आनी एक नॉर्मल आसा. जेन्ना आमी स्कुलान टीचर शिकयता तेन्ना खंय तरी ते एक 10-15 हजार 20-25 हजार जोडटा. पण जेन्ना स्वता जेन्ना कोचिंग क्लासेस घेता तेन्ना तेजी लिमीट नासता कितले जोडपाक शकता ते. आनी ते मिनिमम म्हणत जाल्यार 30,000 तरी अशें जोडटातूच आनी आपल्या टायमार जोडटातूच. बिकॉज ऑफ दॅट तुमी स्टार्ट केल्ले काय असो प्रश्न करीत जाल्यार काय हेज्या खातीर स्टार्ट करप? पयशे आय नेवर थॉट ऑफ. पयशे जर आसा दॅट इज सेकंडरी. पयले म्हणजे प्रायमरी हांव म्हज्या अशें म्हणीन की म्हाका पॅशन आसा शिकोवपाची कित्याक म्हज्या रक्तानूच आसा. म्हजी मम्मा टीचर, म्हजे मामा, म्हजे मॅटर्नल सगळे आसात पळय दे ऑल आर इन टीचिंग फील्ड. सो पयशे खंय तरी आसाच कित्याक कितें तूं करतलें ताका कितें तरी हें जायच. यू नीड समथींग, यू रिक्वायर मनी फॉर दॅट. बट I don't this thing मनीचेर हांव हाजेर स्ट्रेस करना. वॉट आय स्ट्रेस इज म्हजे टीचिंग. भुरग्याक ते कळपाक जाय. हांव ज्या पद्दतीन शिकयता ते भुरग्याक कळपाक जाय आनी ताचो रिजल्ट एट दी एंड मेळटाच इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट्स. आनी दिसता की बाबा हय हांवें जे भुरग्याक म्हाज्या कोचिंग क्लासेसाक घाला प्रणिताज कोचिंग क्लासेस खंय तरी बरें शिकयता एंड आय हॅव टू कंटिन्यू विथ दॅट. पयशे आसाच पण आय वूड फोकस प्रायमरी इज द टीचिंग. म्हाका जी पॅशन आसा शिकोवपाची अशें दिसता की आयज म्हजी पॅशन ती चालू उरल्या आनी ताचो सपोर्ट म्हाका फॅमिली दिता, म्हजो हजबंड दिता आनी खंय तरी अशें दिसता येस आय एम डुईंग समथींग गुड फॉर माय स्टुडंट्स ड्युरींग माय विसिनिटी जी भुरगीं आसा खंय तरी शिकोवपाचें म्हाजी जी पॅशन ती आजुनूय उरल्या. मॅडम तुम्ही आता सांगला की तुम्ही एक बऱ्यापैकी रिझल्ट काढता म्हणून. एक दुसऱ्या सायड तुमकां हांगाच एक मातसो क्रॉस क्वेश्चन करता की एक 10-15 वर्सां फाटीं पळयलें जाल्यार खंयच्या स्कुलाचे वयता रिझल्ट एक चुकोन येताले 100%, 90%, 90% चुकोन येताले. आतां पळयलें जाल्यार ऑलमोस्ट 90% स्कुलां खबर तेंचे रिझल्ट ऑलमोस्ट 90+ येतात. जाल्यार वाय
कशें म्हणटा तें आमी हुशार भुरग्यांक घेवन रिजल्ट काडपाक इझी आमकां, गड्डे भुरग्यांक घेवन काडपाक हार्ड. तुमच्या कडेन भुरगीं कशीं असतात, खंयची भुरगीं तुमच्या कडेन शिकपाक येतात, किंवा तुम्ही रिजल्ट तेजेर बेजांचेर काडटात? आता तुम्ही म्हणले की भुरगीं आतां सगळीं बऱ्या भुरग्यांक शिकोवप खूप इझी आसा. एव्हरेज भुरगे, ताच्या सामके ढब भुरगे आणि मागीर बरे भुरगे. हांकां आतां म्हाजी जी आसा कोचिंग क्लासान भुरगीं ती सगळीं मिक्स आसात, एव्हरेजूय आसात आणि बरी भुरगीं. तर म्हाज्या हातून गोवा बोर्डाची भुरगीं येतात, ICSEची भुरगीं येतात. सो अशे तरेन म्हणजे ICSE अशें म्हणटात की ICSEची भुरगीं बरी आसतलीं, कित्याक तांकां मातशें हायर लेवल आसता. गोवा बोर्ड मातशें सकयल. बट वॉट आय फील इज तांकां आतां आय डोंट थिंक दॅट तो एव्हरेज लेवलाचेर आसा म्हणून तो कमी शिकतलो, पण ताका मातसो टायम लागता. अँड आय एम रेडी फॉर दॅट, गिव्ह हिम सम टायम. आतां हांव म्हणटा 1 वर हांव एक सब्जेक्ट घेता आनी त्या वरान जर ताका जायना, आय एक्सीड हाफ एन आवर फॉर दॅट. But I see to it that that child understands whatever thing that are being taught to him or her. असं माझं पद्धत आसा. आणि डेली म्हणजे टेस्ट असता, वीकली टेस्ट. आय हॅव माय एक्झाम बुक म्हणून असतं. तर या वर्सापासून हांवें केल्लो आसा की कंटिन्युअस इव्हल्युशन हांव त्या भुरग्याचें करता. पेरंटाकूय कळटा बाबा आपले भुरगे वचून कितें करता ट्युशन क्लासीसाक. हांव ताजे कडल्यान पेरंट्साची सायन घेवपाक जाय. प्रत्येक टेस्ट जाल्या उपरांत आय सी टू इट दॅट द पेरंट्स सिग्नेचर वयर आसपाक जाय. ताका कळटा की आपलो भुरगो कितें शिकता, कितें तरी आपूण ट्युशनाक पयशे दिता न्ही, कितें तरी ताची चीज जावपाक जाय, जाता काय ना. आणि हे प्रत्येक पेरंटाक कळपाकूच जाय. एनीवे दे आर स्पेंडिंग सम मनी, इजंट इट? सो अशा पद्धतीन म्हाका दिसता इट्स गोइंग लायक दॅट. आणि मॅडम तुम्ही एक पयला आसतले आतांच्या हेतून ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट खूप इम्पॉर्टंट आसा. फक्त थियोरिटिकल बुकां शिकोवन डिग्री घेवन काय यूज ना AI ChatGPTच्या जगात. तुम्ही ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटा खातीर भुरग्यांक कशें कितें पळयतात? येस, ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट तर जावपाकूच जाय. भुरगो फक्त एकेडमिक्सान बरो आसपाक जाय अशें जायना. वेन आय वॉज अ स्टुडंट, वेन आय वॉज अ टीचर न्ही, हांव प्रत्येक भुरग्याक बाकीच्या कल्चरल एक्टिविटीजान सुद्दां तांकां सपोर्ट करताले. आणि आता पासून जी माझी भुरगीं आता येतात, ब्रिटोजाची येतात, सेंट मेरीज इन अँड अराउंड विसिनिटी ऑफ म्हापसा. सो तो म्हाका विचारता, टीचर तुम्ही यू आर अ गुड रायटर, तुम्ही पोयम बरयता, वाय डोंट यू हेल्प मी इन दॅट रिसायटिंग अ पोयम. देन दॅट्स द पॉइंट, खंय तरी कल्चरल येता. मागीर हांव तांकां रिसायट करपाक शिकयता. अशी कोंकणी मागीर आतां शेनाय गोंयबाब कथामाला आसा, तातूंत तांकां पार्टिसिपेट करपाची उर्बा दिता. अश्यो खुबश्यो मागीर डिबेट कॉम्पिटिशन हालींच जाल्लें एका भुरग्याचें. ताणें म्हाका विचारलें, टीचर म्हाका मातशें हेल्प करता, डिबेट कॉम्पिटिशन आसा, अमको टॉपीक आसा. मागीर खंय तरी अशे तरेन हांव त्याय हातून ताका सपोर्ट करता. आनी इन टोटल भुरग्याचें जें आसा डेव्हलपमेंटान ताजो प्रोग्रेस जाता. मॅडम जेन्ना आमी ओव्हरऑल डेव्हलपमेंट पळयता तेन्ना फर्स्ट खंय तरी येता की बाबा पेरंट्स म्हणटा की आमी तुका शिकपाक धाडला, तूं शिकूच रे. पण भुरगो ट्युशनाक कितें तरी वेगळेच शिकता, वेगळीच ग्रोथ घेता. फॉर एक्झाम्पल आपूण शिकपाक येता आसतना हांगासर आपल्याक मॅथ्स कळना म्हणून, पण थंय पावतूक कळटा की आपण ओव्हरऑल हांगासर आपली खूब ग्रोथ जाली, पण तो पेरंट्सांक एक्सप्लेन करपाक पावना. अशें खूब फावटी जाता गजाली डेव्हलपमेंटान. तुमी त्या पॉयंटाक कशें कितें पळयतात? आता भुरग्याक धाडटा शिकपाक मे बी मॅथ्स आनी हे, पण तो भुरगो आता प्रत्येक भुरग्याक लायकिंग डिसलायकिंग असतात न्ही. आता त्या भुरग्याक सपोज सायन्स हो सब्जेक्ट खूप आवडटा, तातून तो चड प्रोग्रेस करतलो. आणि ज्या हातून सपोज मॅथ्स ताका कळना जाल्यार इट विल टेक सम टाइम अँड बट आय विल सी टू इट दॅट स्टुडंट अंडरस्टँड्स इट. एक्चुअली कितें आसता, भुरगीं आता असे भुरगे येतात की मॅथ्सान खूप वीक असतात, तांकां फक्त पासिंग मार्क जाय असतात. अशें टीचर मॅथ्सान तर सापूच कमी, म्हणजे शिकपाकूच पळयना, घरा जाल्यार कांयच करना, कितें तरी तुमी ताका हें करा आनी कशे भशेन ताका पास करा. अशी जेन्ना पेरंट्स म्हाका म्हणटात तेन्ना अशें दिसता की ओके, आय विल सी टू इट दॅट ही विल पास. बट कितें आसता, पासिंगूच पळप ना. भुरग्याच्या फुडल्या वर्सा तो 8th वतलो, फुडल्या वर्सा 7th, तर ते जे चॅप्टर आसा ते फुडें कंटिन्यू जातले. म्हणून आतांच्यान ताका मातशें एक्स्ट्रा भर दिलो, मातशें टायम वाडयलो जाल्यार खंय तरी अशें दिसता की तो फुडें वचून आनीक बरें कितें करूंक शकता. थोडेशें म्हाका तुमकां एक पेरंट पॉयंट ऑफ व्यू प्रश्न विचारपाक जाय, तकलेन जाता येता. फॉर एक्झाम्पल
एज हांव पेरंट आसा, हांव चड शिकलेलो ना, पण माझ्या भुरग्यांक म्हाका शिकोवपाक जाय भरपूर, जाल्यार हांवें पयलीं कोचिंग क्लासीस घालच्या पयलीं भुरग्यांक टिचरी मदीं किंवा कोचिंग क्लासीस कितें पळोवन भुरग्यांक थंयसर घालचे एज अ पेरंट म्हणून कितें ऑब्जर्व करपाक जाय हांवें. म्हाका कांयच खबर ना, हांव चड शिकलेलो ना, पण माझ्या भुरग्यांक म्हाका शिकयल्लो जाय, जाल्यार वॉट आय शूड डू. अशे तरेन जेन्ना पेरंट्स खूप शिकिल्ले आसना आणि घरा तांचे अभ्यास घेवपाक कोण आसना आनी तांकां दिसता की आपलो भुरग्याक हांव हेल्प करपाक शकना बिकॉज आय एम नॉट आय एम इलिटरेट, आय कांट टीच माय चाइल्ड. इन सच केसीस तो कितें करतलो पेरंट? आपल्या जी कोण शिकिल्लीं आसा तांकां विचारतलो किंवा आपले जे फ्रेंड्स आसा खंय बरे कोचिंग क्लासीस आसा ज्या तरेन ज्या कोचिंग क्लासीसा कडेन आपले भुरगे बऱ्या तरेन शिकतले अशें अशें ते एवरेज आसा. सो दॅट पेरंट विल ऑब्वियसली आस्क द क्राउड, इजंट इट? So the crowd also should be a good, obviously that parent will ask a literate person. So तो म्हणटलो ना अमके अमके कडेन बरें शिकयता, तूं वच आनी ट्राय कर. अशे तरेन ते मागीर फुडें हे जाता, इलॉंगेट जाता आनी त्या पद्दतीन तो भुरगो मागीर येता. आनी आतां जेन्ना तो भुरगो कोचिंग क्लासीसाक येता, आतां तो भुरगो कसो आसता, पयलीं कितें आसता, थोडी जाणां टेस्ट घेतात, एक्झाम टेस्ट घेतात, जस्ट एमसीक्यूजाची, वेदर ही इज केपेबल की हांव ताका घेवं काय ना. पण हांव तशें कांय टेस्ट बीन घेना. म्हणजे सिंपल अशें सांगणें की खंयचोय भुरगो म्हज्या दारान येता, हांवें ताका गायड करचें. तो मे बी एवरेज आसुंये किंवा ताच्या सकयल आसुंये, पण माझे मत कितें, माझे काम शिकोवपाचें. तो भुरगो कसोय करून ताका कसो शिकोवपाक हाडप, खूब टेक्निक्स आसता. आतां जेन्ना हें उलयता म्हाका एक गजाल याद जाता. 2 पेरंट्सां म्हज्या म्हऱ्यान आयिल्लीं, म्हाका म्हणटालीं सामकी सोदून आयिल्लीं आनी म्हाका म्हणटालीं, टिचर म्हाजें भुरगें कांयच शिकना घरा. कोविडाचो प्रभाव ताका इतलो जाल्लो आसा, ते घरा फक्त टीव्ही पळयता आनी मोबायल. कितें करूं अशी परिस्थिती म्हाज्या मनान आशिल्ली. आनी हांव चिंत्तालें बाबा आतां कितें करूं, अशें ती म्हणटाली अशें अशें आसा, अशे भुरगे म्हाजे आसा, तुमी ताका करूंक शकतलीं. एट दीस स्टेज हांवें तांकां कितें जाप दिवची, तर हांवें म्हणलें पळय हांव ताका पळयतलें, मे बी 1 month, ओके, आय विल सी, बट आय विल गिव यू श्युअरिटी की जातलें, पण लेट मी सी न्ही कशें कितें जातलें तें. सो अशे तरेन ते 4 सब्जेक्टांक भुरगे येताले आनी हळू तेजे मागीर हांवें प्रोग्रेस पळयलो आनी तांकां बरे मार्क्स पडपाक लागले, पेरंट्साकूय आवडले. आनी तेन्नाच्यान ते भुरगे अजुनूय तेन्ना 6th आशिल्ले, आतां ते 7th पावले. आनी पेरंटां म्हाका म्हणटात की टिचर तुज्या कडेन येवन खरेंच ते बरे शिकता. So this is the things I'm getting, you know, ये कमेंट्स म्हाका जेन्ना मेळटा, आय फील दॅट खंय तरी प्रणिताज कोचिंग क्लासीस हांवें स्टार्ट केली, खंय तरी ते ताची चीज जाली अशी म्हाका दिसता. खंय तरी इट्स लायक हॅपनिंग, या समथिंग गुड इज हॅपनिंग एंड आय वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट बिकॉज ऑल पेरंट्स आर ओके विथ वॉट आय एम डुईंग. म्हटल्यार बेसिकली इन शॉर्ट समजूंक गेल्यार माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, जे रियल कमेंट्स असतात आमच्या आजूबाजूच्या लोकांचे, आपल्या लोकांचे कमेंट्स असतात ते खूप इम्पॉर्टंट असतात. खूप इम्पॉर्टंट असतात, खूप इम्पॉर्टंट. कित्याक निमाणे कडेन तांचेच कमेंट्स खंय तरी आपल्याक कळटा की हय आपणे कंटिन्यू करचे. खंय तरी दिसता की येस आय एम डुईंग समथिंग गुड फॉर माय सोसायटी इन द फील्ड ऑफ एज्युकेशन. अजूनही थोडे पेरंट्स, आणि क्वेश्चन्स घेतलो पेरंट्स पॉइंट ऑफ व्यू, जाल्यार अजूनही थोडे पेरंट्स आहा जे खूप कमी जोडतात. पण तांकां भुरग्यांक बरें शिकोवपाक जाय, बरें कोचिंग क्लासीस घालपाक जाय, पण ताची फीज हाय आसा. थंय पेरंट्सांनी कितें करचें? अशा सुवातेर म्हणजे जेन्ना पेरंट तितले एफोर्ड करपाक शकना, आतां फीज सुद्दां हांवें स्टार्टींग खूप कमी घेतली, अजुनूय हांव कमीच घेता, अशें कोणूच घेना, कळ्ळें न्ही. फीज म्हाजी इम्पॉर्टंट ना. अशे पेरंट आयला की प्रायमरीचे एक पेरंट आशिल्ले, म्हणजे खूप म्हणजे फॅमिली बॅकग्राऊंड इतलो बरो ना फायनान्शियली, बट हांवें म्हणलें फिजाचो कांय प्रश्न ना, सद्या म्हाका जो भुरगो म्हज्या दारान आयला हांवें ताका शिकोवप हें खूप इम्पॉर्टंट आसा. फिजाचे पळोवया मागीर. सो दिस इज द थिंग वेर रेट टू रेट केस, म्हणजे जी फॅमिली खूप कमी म्हणजे अशें फायनान्शियली हे आसता, डावन आसता, तांकां हांव सपोर्ट करता. कित्याक म्हजें मत कितें, हांव कमोवपाक हे फील्ड हांवें हें करना. म्हजें कितें आसा, एड्युकेशन दिवपाचें भुरग्यांक, की मागीर फीज तर आसाच, पण अशा गोष्टी अशा सुवातेर जेन्ना अशे पेरंट्स गरीब येतात आनी तांकां शिकपाची खूप आवड आसता, तांकां हांव
खंय तरी हे करता नाका म्हणटा सी दॅट अशे तरेन. आता तुम्ही खंयचे सब्जेक्ट टच करता, खंयचे बोर्ड्स घेतात? हय, आता म्हजे मेन सब्जेक्ट म्हणल्यार सायन्स आनी मॅथ्स, पण कोंकणी हांव लिखाण करता, सो बाकीचे सगळे सब्जेक्ट हिस्ट्री सगळे घेता कळ्ळें न्ही, फ्रॉम फर्स्ट टू 8th स्टँडर्ड हे सगळे सब्जेक्ट हाताळटा. आनी बोर्ड्स म्हणल्यार गोवा बोर्ड, ICSE. आता म्हाका भुरगीं चडशीं येता ती गोवा बोर्डाची आनी ICSE. आय टेक ऑल बोर्ड्स. ओके. आता तुम्ही एक म्हाका डिफरन्शिएट सांगा. फॉर एक्झाम्पल गोवा बोर्डाचे भुरगे जे आमी शिकलेले, ICSE भुरगे असतात पळय, बेसिक डिफरंट दोघांमध्ये कितें असता हे समजत खूप एकदा इम्पॉर्टंट असतात. हेजेरूच कळटा की बाबा खंयच्या बोर्डान चड भुरगे ग्रो जावपाक शकता. कित्याक थोड्यांच्या पेरंट्स सांगता जर घालपाक जाय स्कुलाक जाल्यार तांकांय कळटलें. म्हणून तुमकां विचारलें की तुमचे दोन्ही भुरगे येतात जाल्यार कशी असतात भुरगीं, बेसिकली स्वभावान कशी असतात? आता ICSE आणि गोवा बोर्ड जर पळयले जाय तांचे बुक्स वेगळे असता. ICSE आणि गोवा बोर्ड NCERT सिलेबस जे आर फॉलोइंग, सो तांचे हे वेगळे असता, कंटेंट वेगळे असता. भुरग्यांनी फरक आसा. देर इज अ लॉट ऑफ डिफरन्स बिटवीन गोवा बोर्ड स्टुडंट्स अँड द ICSE स्टुडंट्स. पण कितें आसा, वॉट आय फील इज शिकपी जो भुरगो असता न्ही तो खंयूय शिकता. निमाणे ताका कितें जावपाचें असता न्ही तो वेरेवर यू गो इन लायक गोवा बोर्ड सिलेबसान भुरगो शिक किंवा ICSE सिलेबसान भुरगो शिक, भुरगो शिकपाचो आसा तो खंयूय शिकता. आता तुम्ही आता म्हणला की व्हॉट इज द डिफरन्स अशें म्हणलें, सो म्हणून हांव तुमकां सांगता की डिफरन्स आसा. ICSE बोर्डाची भुरगीं लायक दे आर मच दिस थिंग मॅच्युअर्ड असता आणि दे पिक अप फास्ट द कंटेंट. ओके, गोवा बोर्डाची असता बट इट डिपेंड्स अपॉन द IQ लेवल. दॅट्स द थिंग. IQ लेवल प्रत्येकाची वेगळी वेगळी असता. प्रत्येकाक बेगीन समजता, थोड्यांक बेगीन समजना, पण ते समजोवपाचें काम म्हजें असता अँड दॅट आय डू. ना हो, कित्याक म्हटल्यार खुबशे पेरंट्सांकडे पयशे कमी असता पण तांकां बऱ्या स्कुलान घालपाक जाय असता. सो ते फीज ते लोन काढून फीज घालून भुरग्यांक थंय शिकयतात, लोन फारीक करपाक भितर प्रेशर वयता. सो वॉट शूड टेक द पेरंट स्टेप थंयसर पेरंट सुरवातीक हे कळप गरजेचें असता न्ही. कारण म्हाका अजूनय हें दिसता की बाबा तुज्या कडेन जर जमना जाल्यार लोन काढून भुरग्याक शिकप इज नॉट ग्रेट थिंग. भुरगो फाल्यां सकाळी म्हणटलो की बाबा तुवें आपल्याक कित्याक शिकयलो, तेन्ना भुरग्याक कळटलें येन्ना. कित्याक फक्त फीज ते डिपेंड नासता, बाकी सगळे मटेरियल हाडपाक जाय न्ही. जसो जसो एज्युकेशन वाडटलें भितूर ताका त्या लेवलाचेर व्हरपाक जाय. पेरंट्सां कडेन जमाना. सो वॉट शूड पेरंट्स टेक स्टेप देर? त्या सुवातेर हांव अशें म्हणूंक सोदता की आतां पळय प्रत्येकाची कॅपेबिलिटी असता त्या प्रमाण आपलो पेरंट भुरग्याक घालता कळ्ळें न्ही. इफ यू आर गुड फायनान्शियली देन ऑब्वियसली एनी पेरंट विल पुट टू अ व्हेरी ग्रेडेड हाय ग्रेडेड स्कूल. पण जसं हांवें म्हणलां तशें शिकपी भुरगो खंयूय शिकता आणि तो खंयूय टॉप करतलो. सो दॅट इज द अल्टिमेट थिंग. तुवें हांगाच घालें म्हणून तो भुरगो वयल्या पावडार पावतलो अशें कांयच आसना. मराठी मिडियमान शिकिल्लो भुरगो सुद्धा दोतोर जाला, ICSE बोर्डान शिकिल्लो भुरगो सुद्धा दोतोर जाला. दोतोर जावपाचो खंयूय जाता, मागीर इंजिनियर जावपाचो खंयूय जाता. ते आपल्याचेर आसता, आपूण कितपत घेता. दॅट्स द थिंग. आता एक कोचिंग क्लासेस म्हणटकूच बेसिक डिफरन्स कितें आसा किंवा हो प्रश्न असो चेंज करीत जाल्यार आजकाल एकदा कॉम्पिटिशन करप ना म्हणटा आमी दुसऱ्या कडेन, पण कॉम्पिटिशन केल्या शिवाय कळना आपूण खंय आसा तो. सो तुमी कशें कितें पळयता हेका? कित्याक आमी सरावंडींग तुमी म्हापशांत म्हटलें, तुमचें म्हापशा आसा, सो म्हापशा सरावंडिंगान म्हणटा खुबशे कोचिंग क्लासीस आसा आनी नांवां घेयना. इन सरावंडींग खूब नांवां खूब जाणां आसात आनी ते तुमच्याकून बरें आसा सकयलूय आसा. सो हाऊ डू यू सी युअर सेल्फ देट? कॉम्पिटिशन तर आता सगळ्याच फिल्डान वाडिल्लें आसा, खंय ना कॉम्पिटिशन सगळ्याच आसा. पण आय डोंट दिस थिंग हांव तें कॉम्पिटिशन हें पळयना. वॉट इज माय थिंग इज दॅट कॉम्पिटिशन तर आसाच. हांव कोणाक म्हणपाक शकना की तू हांगाच ताका म्हाज्याच मऱ्यान ट्युशनाक घाल, तू थंय वचनाका. आय कॅनॉट टेल द पेरंट. इट इज अल्टिमेटली तांचें डिसिजन. बाबा ताणी खंय घालप तें. एट द मोस्ट म्हजें प्रमोशन हांव करपाक शकता. दे कॅन कम टू माय डोर. आय कॅन सर्व देम. आय कॅन गिव्ह देअर चाइल्ड अ गुड एड्युकेशन. And finally, they have to decide whether they should continue with it. So that's the thing. आणि एक वन ऑफ द बेस्ट म्हाका क्वेश्चन विचारूंक दिसता. एक टाइम म्हणटाले की बाबा तुजे फ्लायओव्हर आसप,
मिडियाचे जे अकाउंट आसा ते खूप इम्पॉर्टंट. आणि आजकाल पळयल्यार प्रत्येक एका मनशाचे 2 तरी अकाउंट आसतलेच. इंस्टाग्रामार तुम्ही बेसिकली म्हटले जाल्यार तर प्रत्येक जण आपल्या प्रकारे तरी एडव्हर्टिजमेंट भरपूर करतातच. सो ऍक्च्युली आम्ही जेन्ना पेरंट म्हणून पळयता किंवा आपल्या जे भुरग्याक घालपाक जाय जाल्यार ही मार्केटिंग स्ट्रॅटर्जी डिजिटली पळोवन वचप काय आमी कशें कितें पळोवन तेका थंयसर घालप, कशें कनेक्ट जातले डिजिटली. कित्याक आयच्या हितूर प्रत्येक जण आपल्याक डिजिटली तरी बरो दाखयता. भले ते फालतू शिको पण AI चॅट जीपीटी यूज करून आपलो पॅम्पलेट एडव्हर्टिजमेंट एक नेक्स्ट लेवल व्हरता आणि दाखयता की आपले सारखेच हाय लेवलचे आसा म्हणून. पळोवंक गेल्यार काय नसता. थोड्या जाण अशें आसा एक्झाम्पल परवडची दिवप म्हटलं जे हांवें एडमिशन घेतला थंयसर तिची एडव्हर्टिजमेंट खंयच तुमकां दिसची ना पण ती वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग टीचर आसा परवडची सांगप म्हटल्यार. तशेंच थंय खूब जाणां आसतात जी एडव्हर्टिजमेंट करिना अजून करिना ते म्हणटा आपल्याक AI आसूं चॅट जीपीटी आसूं काय लागना आपूण वन ऑफ द बेस्ट आसा पयलींसून. आणि माउथ पब्लिसिटी तेंच्या खातीर बेस्ट आसात. त्यांचे थ्रू वचून सुद्धा कोचिंग क्लासेस खूब जाणांनी ओपन केल्ले सुद्धा आसात तरी ती बरी सुशेगाद असतात. सो दोन्ही असताना पेरंट्सांनी कशें कितें पळोवप हे पेरंट्सांक खबर ना न्ही ह्या गजाली. आणि हे पळोवपाक ऑब्जर्व करपाक जाल्यार म्हयनो 1.5 म्हयनो तरी वयतलोच. सो भुरग्याक हांगासून थंय थंयसून थंय करपाक शकना भुरगो कन्फ्यूज जातलो. सो ह्या कन्फ्युजन वर्ल्डान मार्केटिंगान आणि हेका कशें कितें पळोवप. आता बरो प्रश्न विचारलो तुम्ही. तुम्ही म्हणले की आता पळय आता म्हणले की डिजिटली कशें आमी कशें कळटले तरी पण आमकां जायच न्ही. आमकां 4 चौगांक कशें कळटलें की हांव बाबा ट्युशन घेता म्हणून तो आमकां रोड जो आसा तो वापरचोच पडटा. आय हॅव टू शेअर इन सम ऑफ द व्हॉट्सएप ग्रुप सेइंग दॅट आता हांव लग्न जावन गणेशपुरी आयले विच इज अ टोटली डिफरंट एरिया फॉर मी. ओके पणजेच्यान म्हापशा येवप त्या जंय म्हाका खबर ना की खंयचे लोक आय डोंट नो एनीबडी आणि अचानकपणे हांव स्टार्ट करता कोचिंग क्लासेस. सो तेन्ना म्हाका दिसता की खंय तरी पब्लिसिटी जावपा खातीर हांवें खंय तरी ग्रुपांनी घालचें बाबा हांव एक घेवपाचें आसा कोचिंग क्लासीस. 4 चौगां मेरेन ती गजाल पावता. मागीर सेकंड स्टेप जो जेन्ना पावता जेन्ना भुरगीं येतात म्हज्या म्हऱ्यान मागीर जेन्ना 1 वर्स जावं 5 म्हयने जावं जेन्ना म्हाजे कडेन काडटात कळटात तेंकां बाबा या ती दुसऱ्यांक सांगतली तोंडान हांगा न्ही बरी शिकयता. आनी अशें जाल्लें आसा हांगा शिकयता प्रणिता म्हणून ताच्या कडेन तुमी व्हरात पळय कोंकणी शिकयता कोंकणी आनी सायन्स अशें करून करून ते कनेक्ट वाडिल्ले आसा. स्टार्टींग हांवें केल्लें कित्याक ग्रुपान तर घालपाक जाय बिकॉज आय वॉज टोटली न्यू आणि मागीर मागीर ना करूंक आतां जर हांव करीच ना ह्या वर्सा करूंकूच ना पयल्या वर्सा केल्लें आतां हांव करना आतां सगळीं सांगून सांगूनच येता. सो अशें ते पब्लिसिटी जावप म्हणजे पब्लिसिटी करपाक स्टार्टींग जर डिजिटलाचो यूज करचोच पडटा मागीर मागीर चड फोकस आपल्या कामाचेर फोकस करप. आणि एक आताच्या कलियुगान असे स्क्रिप्चर्स सांगता आमचे किंवा आम्ही व्हडले पॉडकास्ट पळयले किंवा भजन कितें सांगतात की स्पिरिच्युअल भुरगो आसप खूप इम्पॉर्टंट आसा हे कलियुगान आणि स्पिरिच्युअल कनेक्टेड आसप खूप इम्पॉर्टंट आसा. सो तुम्ही स्पिरिच्युअल कनेक्टेड भुरग्यांक कशें दवरतात तुम्ही कशी कनेक्टेड आसात. स्पिरिच्युअल भुरगे म्हणल्यार कितें आसता आतां प्रत्येक स्कुलान कितें आसता मॉर्निंग असेंब्ली जाता भुरगे शांत मनान असेंब्ली जाली प्रार्थना जाता मागीर भुरगीं क्लासीन वतात तांचो दीस बरो जाता. आतां दिस इज माय कोचिंग क्लास. हांगा जेन्ना भुरगीं येतात तेन्ना हांव तांकां म्हणटा जस्ट रिलॅक्स. रोखडी भुरगीं बॅगांतले बूक काडपाक वता जस्ट रिलॅक्स कीप युअर काम राव मातशें बेगीन बेगीन करपाचें ना. हो बॅच सोंपलो म्हणटकीर दुसऱ्या बॅच भुरगीं येता खंयच्यान भुरगीं येता ती म्हाका कांयच आयडिया ना. मे बी खंय तरी गेल्लीं आसता डायरेक्टली ती आयिल्लीं आसता खंयच्या फंक्शनाक गेल्लीं आसता थोडी घरांच्यान आयिल्लीं आसता. सो तांकां म्हणटा राव केन्ना केन्ना आतां कालचीच गजाल एकटो भुरगो मॅथ्स क्लास घेतालें हांव आनी आय वॉज टेकिंग द क्लास फ्रॅक्शन्स हो लेसन चलतालो आनी भुरगो असो लपतालो. हांवें म्हणलें कितें जालें रे बाबा कितें जालें ना टिचर आपूण काल म्हणपाक लागलो असायनमेंट करतालो आनी खूब रात जाली ताका लागून आपूण म्हणटा आयज बरो ना. म्हणलें वच आनी दोळ्यार मातशें उदक मार. इमिडिएटली जेन्ना ताणें उदक मारलें म्हणलें मातसो बस बी सेटल्ड आनी मातसो कूल राव फॉर 10-15 मिनिट्स आय लीव यू लायक दॅट ओके
टेक युअर ओन टाइम अँड देन वी विल स्टार्ट विथ. सो असे जेन्ना भुरगे येतात तेन्ना आय गिव्ह देम अ टाइम. कित्याक निमाणे म्हाकाच 1 वर भुरग्या कडेन काडपाक जाय, ताच्या मनान ते वचपाक जाय, शिकयले म्हणून जायना. कित्याक एक्झामूय आतां येवपाची आसा. सो अशे तरेन सुद्दां हांव म्हज्या भुरग्यांक अशे तरेन हँडल करता. आजकाल मुद्दाम तुम्ही इंस्टाग्राम ओपन करून पळयतले डिजिटल एरा अशें जाल्लें आसा की प्रत्येकामध्ये फोमो तयार जाल्लो आसा. म्हटल्यार की बाबा तेजे आसा म्हाजे ना, आपल्याकूय करपाक जाय अशें कॉम्पिटिशन वाडपाक लागलेले आहा. तो घेता आपल्याकूय जाय, तेजे कडेन आयफोन म्हाका आयफोन जाय. भुरग्यामध्ये हे रिलेटेड टू एक्झाम्पल्स. सो ह्या फोमो कडल्यान भुरगे पयस काय रावतले आनी टील 10th जाल्ले आमी जाल्यार भुरगे अभ्यासूच काय करतले. आता बरो क्वेश्चन विचारलो. आता कोविडाचो टाइम येऊन गेलो जंय भुरगीं खूप आळशी जाली आनी पेरंट्सांय म्हाका सांगतात की टिचर दिसभर मोबायल घेवन बसता, दिसभर ते व्हिडिओज पळयता, युट्यूबाचेर पळयता. सो कोविड आमकां सामको भुरग्यांक आळशी करून गेलो अशें हांव म्हणपाक सोदता. आणि आता परत रुळाचेर गाडी येतली जाय, खंय तरी पेरंट्सांनी सपोर्ट करपाक जाय. आणि एज मी एज अ ट्युशन टीचर आय ऑल्सो हॅव टू सपोर्ट देम, गाईड देम इन इम्प्रुव्हिंग. खंय तरी कितें आसा 21st सेंचुरी टेक्नो सेवी वर्ल्ड आसा आणि भुरग्यांक दिसता की आपण मोबाईल वापरचो, लॅपटॉप वापरचो, आयपॅड वापरचो अशें सगळ्यांक दिसता. पण येस, पण लिमिटेड प्रमाणात वापरात. ज्या टायमार अभ्यास करपाक जाय करात, ताकाय एंटरटेनमेंटाक टाइम दियात, पण सारो टाइम ताका घालप हे बरोबर न्ही. हेच्या जाग्यार हांव अशें म्हणपाक शकता हांगासर दॅट आय यूज मेजरली. म्हाका जर खंयचो समज सब्जेक्ट शिकपाक जाय, तो सब्जेक्ट युट्यूबार सर्च करता, तेजे रिलेटेड 10-15 व्हिडिओज पळयता आनी मोबायल बंद करता. कारण परत हांवें ऑन केलें जाल्यार म्हाका ते रिलेटेडूच दिसतले. कारण आमचे जे मायंडान जे चलता पळय ते आमकां एआय थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स थ्रू आमकां सगळें तेच दिसता गजाली. आता एक आमी म्हणटा पळय, ह्या आमकां कितें दिसता कंटेंट, एक्चुअली दिसता बिकॉज ऑफ तकलेन चलना म्हणून ते. सो अशें जर टेक्नीक आमी जर यूज करतात, जाय ते गजाली सर्च करता, पळयता आनी परत बंद करता, जाल्यार इट विल बी युजफूल. येस, डेफिनेटली डेफिनेटली. कित्याक अशें म्हणटात की प्रत्येकाचे एडवांटेजीस आसता, डिसएडवांटेजीस आसता, तर कसो वापरप ते आपले. अशें हांवें भुरगीं पळयला. टिचर हांवें न्ही युट्यूबाचेर ते नॅशनल ज्योग्राफीक जे आसा पळय, ज्योग्राफीचे रिलेटेड ताजे व्हिडिओज पळयले. ते जनावर तुमी काल शिकयले पळय, ताजे बद्दल हांवें म्हायती पळयली. मागीर एक वेनस फ्लाय ट्रॅप म्हणून हें आसा, विषारी इन्सेक्टिव्हिरस प्लांट आसा, ताजे बद्दल व्हिडिओ पळयला. अशी भुरगीं आसा जी म्हाका सहज सांगतात की आपण हे पळयलें. सो अशें तितले जाय तितलेच वापरात, हेच्या व्यतिरिक्त वापरपाचे ना अशें म्हाका दिसता. आनी हाजेर कंट्रोल पेरंट्सांनी सुद्दां तांचेर हे करपाक जाय, नजर दवरपाक जाय, जाल्यारूच पॉसिबल. इवन हांगासून एक एडवान्सान वयतले म्हटल्यार जो तुम्ही सब्जेक्ट भुरग्यांक शिकयता, तो सब्जेक्ट जर पेरंट्सान हेल्प केला भुरग्यांक, तोच जर सब्जेक्ट युट्यूबार व्हिडिओ 4 पळयले आणि ते 4 क्वेश्चन आणि स्टडी केल्यार तुमकां परत विचारले जाल्यार भुरगो आणि अपडेट जातलो रिलेटेड टू दॅट सब्जेक्ट. एका सब्जेक्टानूच 10 मॅटर आसतले, ते एडवान्स नॉलेज घेवन येतलो भुरगो, बाकीच्यांकूच वेगळो जातलो. आणि हे असले ट्रिक्स टिप्स आमकां कोण सांगनासलो, बट हे आमी यूज करता म्हणून आमी शेअर करपाक जाय. सेकंड थिंग म्हाका विचारपाक जाय, आजकाल आम्ही पळयला की बेसिकली एक 15 ते 20 पर्यंत हे भुरगे सोशल वर्क रिलेटेड खूप गजाली करतात आणि हांकां कनेक्टेड आसा वयले लोक कोण तरी, दॅट इज दॅट. आनी ती एज क्रॉस जाली की भुरगे खंय कामाक वयतात, पण ते एजूनय जर भुरगे एक्चुअली ग्रोथ जायनात जाल्यार तेंचो करियर जावपाक शकना. पण सोशल वर्का खातीर नांवान सकयल तेंचे कडल्यान आपलो फायदो करून तेंकां सोडटात. हेजे कडल्यान अलर्टनेस की अवेरनेस भुरग्यांनी कशी दवरची, खंयच्या प्रमाणात सोशल वर्क करचो आणि कितलो गरजेचो आसा. सोशल वर्क करप ही बरी गजाल. समाजाचे आमकां कितें देणे आसा आनी आमकांय तांकां कितें तरी दिवपाक जाय. आतां चडशीं भुरगीं आतां सोशल वर्क कशी करतात, आतां खुबशे अशे एनजीओज आसात तातूंत भुरगीं वांटेकार जातात. ओके, आनी एनजीओज तशेंच चलतले खंय तरी. कितें आतां पळय खुबशे अशे एनजीओज आसा भुरग्यांक चड वाव दितात, भुरग्याचेरूच स्ट्रेस करतात की तांकां फुडें हाडचे, दे हॅव टू बी हायलायटेड, खंयतरी तांकां प्लॅटफॉर्म मेळचो म्हूण सोशल वर्क जाता. आनी खुबशे कॉम्पिटिशनां तांकां सुद्दां दवरतात एनजीओज. अशे तरेन सोशली सुद्दां भुरगीं इनवॉल्व जावं येता. कित्याक सायड बाय सायड तुजे एकेडमिक्स तूं दवरच, त्या भायर तुमी कल्चरल एक्टिविटीज करता, सोशल वर्क सुद्दां कर अशें हांव अशें म्हणटा.
इट इज गुड फॉर द ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ अ चायल्ड. जेन्ना भुरगो फुडें जॉबाक वतलो, समाजान तो वावुरतलो, तेन्ना हे सगळे ताका बॅलन्स जावपाक खूप काम जातले. सो ही शुड गेट इन्वॉल्व. मॅडम, पॉडकास्ट आणि फुडें व्हरच्या पयलीं तुम्ही मदीं उल्लेख केल्लो कवितांचो, पोयमी बरयता म्हणून. आमकां तुमची पोयम आयकपाक जाय, तुमी बरयल्ली. जरूर जरूर. कवितेचे नाव यशाची वाट. दोळ्यान कित्याक तुज्या दुका, दोळ्यान कित्याक तुज्या दुका, वाट पळयता तुजी सुका, वाट पळयता तुजी सुका. फक्त काडूंक जाय थोडे त्रास, फक्त काडूंक जाय थोडे त्रास, मनान जाय थोडो विश्वास, मनान जाय थोडो विश्वास. काळखी जरी आसली रात, काळखी जरी आसली रात, कोणाचो जरी नासलो साथ, कोणाचो जरी नासलो साथ, फाल्यां सकाळी उजवाड जावन, फाल्यां सकाळी उजवाड जावन, काळोख सगळो वतलो भाव, काळोख सगळो वतलो भाव. हेजेरूच एक म्हाका प्रश्न विचारूंक गो दिसता तुमकां कवितेचेर. तुमकां कवितेची आवड कशी? हय, बरो बरो क्वेश्चन विचारलो. कितें आसा, म्हजो जो मामा आसा तो आशिल्लो, नाव इज नो मोर, भरत नायक. तो गोवाचो नामनेचो कोंकणीचो लेखक, तसोच नाट्य कलाकार, आणि खुबशीं ताजी बुकां आसात आस्पाव जाल्लीं. नाटक, एक पात्री, आणि मागीर कविता संग्रह. तांकां खुबशे पुरस्कार मेळिल्ले आसा. खंय तरी रक्तानूच आसा. म्हजी मम्मा कोंकणी टिचर आशिल्ली सेंट लॉरेन्स हायस्कूल. नाव शी गॉट रिटायर्ड. सो अशें कोंकणीचो जो हें आसा न्ही, तो घरा भितरूच आसा. खंय तरी अशें दिसता की घरानूच म्हाका हें कोंकणी बरोवपाची उर्बा तयार जाली. म्हटल्यार इन शॉर्ट तुमच्या कडेन डबल पीएचडी कोंकणीत आसा ऑलरेडी. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. सो खूब जाणां म्हाका विचार, ही भरत नायकाची भाची न्हय. सो अशे तरेन जाता. आनी अजुनूय हांव खूब ते मळब हातून हांवें कोंकणी कविता बरोवपाक स्टार्ट केली. आनी आतां खुबशे कवी संमेलनां जाता, जी नवोदित कवींक प्लॅटफॉर्म दितात, थंय हांव जरूर वता. तशेंच कोंकणी लेखक संघानूय म्हजो आस्पाव आसा. सो अशे तरेन कोंकणीचो वावर हांव म्हजे तरेन करत वता. आम्ही आता उल्लेख केल्लो सोशल वर्काचो, तेजेरूच एक कनेक्टेड विचारूंक सोदता. आमी सुद्दां खुबशी सोशल वर्क करता, आमी आमचो नेटवर्क वाडयता. सो भुरग्यांनी नेटवर्क कसो वाडोवचो हेजेरूच कनेक्टेड. तुमी तुमचो नेटवर्क कसो वाडयलो सोशल वर्क करून, किंवा तुमी खुबशे क्लबांनी आसा, प्रोग्रामांक वयतात, हेजी गरज कितें आसता, तुमी कित्या खातीर वयतात? आता सोशली एक्टिव्ह आसप सुद्दां खूब गरजेचें. आता म्हाका तें कित्याक दिसलें तर, कितें आसता, टिचर तर हांव आशिल्लेंच, पण खंय तरी अशें दिसलें की जेन्ना तूं लोकांकडेन कनेक्ट जाता, खंय तरी तुजी पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट वाडटा. एंड वाय आय जॉइन डिफरंट एनजीओज इज दॅट टू बिकम पर्सनॅलिटी म्हजी डेव्हलपमेंट जावची, कंपेरिंग शिकप. खंय तरी मागीर ट्रेनर जालें हांव. दॅट इज ओनली थ्रू द JCI. ओके, JCI इज वन ऑफ द ऑर्गनायझेशन विच आय एम अ पार्ट ऑफ. मागीर सम्राट क्लब विच डील्स विथ ऑल कल्चरल एक्टिविटीज, तातून कल्चरली एक्टिव्ह आसा. सो अशें म्हणटात की हांव सगळ्या हातून आसा. अशें न्ही एकेडमिक्सानूच हांव खंय तरी शिकयता, पूण सगळ्या हातून आसपाकूच जाय. प्रत्येक जर आपली जर डेव्हलपमेंट जावपाक जाय, सगळ्यात हातून आसपाक खूब गरजेचो. आता बेसिकली भुरग्यांनी सोशली कनेक्टेड काय जावपाक सुरवात करप, जी शिकतात ती. आता जे तुम्ही सांगले ते बेसिकली तुम्ही 18 वर्सांचेर वचपाक स्टार्ट केला आसतली, पण आजकाल पयलीं भुरगीं वयतात, एक अभ्यासूच करिनात, अशें भुरगे पळोवंक येतात. थोडे फक्त अभ्यासूच करतात आनी काय करिनात. सो भुरग्यांनी कनेक्ट कित्याक जावपाक जाय, कनेक्ट कित्याक जावपाक जाय? भुरग्यांनी सोशली कनेक्ट कित्याक जावपाक जाय? आता जशें हांवें उदोच उल्लेख केल्लो की खुबशे अशे एनजीओज आसा जे खासा भुरग्यांकूच आमी एक, आता JCI ज्युनियर JC म्हणून आसा, खासा भुरग्यां खातीरूच तो ग्रुप आमी फॉर्म केल्लो आसा. तातूंत भुरग्यांचे डेव्हलपमेंट जाता. स्कुलान जर तूं एकेडमिक्स करतात, पण जेन्ना तो भुरगो ज्युनियर JCन येता, आमी JC क्लबाचो मेंबर जाता, तो खंय तरी स्टेजीर कितें तरी परफॉर्म करपाक शकता. इवन इंटरनॅशनली सुद्दां आमचे खुबशे ट्रेनिंग्स भुरग्यां खातीर, खासा भुरग्यां खातीर आसता. थंय सुद्दां वचपाक ताका चान्स मेळटा, ओन्ली थ्रू अवर क्लब, दॅट इज एन NGO. सो अशा तरेन भुरग्याचो सर्वांगीण विकास जाता. आणि म्हणून तांच्यांनी सोशली अशे तरेन
जावचें खंय तरी तांकां फ्रेंड्स मेळटा, दे कॅन यू नो ट्रॅव्हल द वर्ल्ड, दे कॅन ट्रॅव्हल द स्टेट्स, दिस इज वॉट हॅपन्स, यू कॅन एक्सप्लोर मोर. सो अशा तरेन भुरग्यांक आपणे एक्सप्लोर करपाक बेसिकली लिडरशिप क्वालिटी डेव्हलप जावपाक शकता. खूप लिडरशिप क्वालिटीज म्हाका सुद्दां खुबशे आतां प्रोजेक्ट्स हांवें केल्या थ्रू ऑल दीस क्लब्स. कितें जाता की तुका ते कॉन्फिडन्स मेळटा ते घर बसल्या मेळना. वेन यू गेट मिक्स इन दोज थिंग्स, वेन यू गेट द प्लॅटफॉर्म टू गो इन फ्रंट, शो युअर टॅलेंट, अँड दॅट्स हाऊ यू इम्प्रूव्ह युअर सेल्फ. आता एक मेन गजाल असता की प्रत्येकाक एक लिडरशिप क्वालिटी डेव्हलप करपाची असता. त्याचे बेसिक रूट कितें असता किंवा घरा कडल्यान कशी सुरवात करपाक शकता? लिडरशिप क्वालिटीज घरा कडल्यान आतां कितें आसा, घरा कडल्यान म्हणटा की तुजे आवय बापूय जर तुका सपोर्ट करता. आतां सपोज एक कॉम्पिटिशन आयलें आनी वन क्लब इज ऑर्गनायझिंग से सपोज इलोक्युशन कॉम्पिटिशन, सो घराय ताका सपोर्ट मेळपाक जाय, बाबा तूं वच रे बाबा, लेट अस सी. ओके, प्राइज मेळप ना मेळप इम्पॉर्टंट ना, भुरगो पार्टिसिपेट जाता तो इम्पॉर्टंट आसता. जेन्ना भुरगो इलोक्युशन कॉम्पिटिशनान वता, ही वॉट ही डज, ही गेट दॅट फियर आसना फुडें येवपाचें. पयलीं फियर आसता, मागीर तें वता. पण कोण तरी ताका पुश करपी मनीस जाय पडटा घरान, नाजाल्यार मे बी वेल विशर जाता. आतां म्हज्या कोचिंग क्लासीजान हांवें इलोक्युशन कॉम्पिटिशन खासा म्हज्या भुरग्या खातीर हांवें दवरिल्लें. एक भुरगो म्हणपाक लागलो, पेरंट पळय नाका गो, तेजे कडेन इलोक्युशन जावचें ना आनी खंयचें ड्रॉइंग तूं ताका सांग जातलें. हांवें पेरंटाक म्हणलें ना, कित्याक जावचें ना, you just send in, I will take the competition and I want this student for my competition. अशा तरेन जेन्ना तो मुखार येयलो ताका खूब हें जालें. जेन्ना तो फर्स्ट टायम उलयतालो, टीचर आपल्याक जावचें ना, कितें करूं ना, हांवें ताका रिटर्न हें दिलें बरोवपाचें. तूं म्हणलें स्टडी करून यो एंड से इट. खूब स्टार्टींग भुरगो खूब हें जालो जावचें ना, बट एट लास्ट तो उलयलो. थंय वचून उलोवप हें ताका कॉन्फिडन्स कोणें दिलें? हांवें दिलें. सो अशा तरेन भुरगो फुडें वता. अशें म्हणना की ताजे कडेन जावचें ना, अशें कांयच आसना. जेन्ना भुरगो फुडें वचून एक पावल फुडें वता न्ही, तेन्नाच कळटा की ताजे कडेन कितें कॅपेबिलिटीज आनी तसो तो शिकता. आता प्रत्येक फिल्डान आमकां गुरू हो इम्पॉर्टंट आसता आनी फाल्यां सुद्दां गुरू पौर्णिमा आसा. बरो क्वेश्चन तकलेन येयलो की गुरू हो लायफान कित्याक इम्पॉर्टंट आसा किंवा गुरू प्रत्येक फिल्डान आपूण कित्या खातीर करचो? तुमचो गुरू कोण आसा? गुरु पौर्णिमा आता फाल्यां आसा. प्रत्येक आमी टीचर्स डे करतातच, पण आमचे हिंदू कॅलेंडरा प्रमाण गुरु पौर्णिमा खूप महत्व आसा. गुरु म्हणजे आमकां गायड करपी, सर्वस्व. त्या दिसा आमी कितें करता, गुरुच्या पांयां पडटा. ताणें आमकां शिकयलें. अजुनूय म्हाका याद आसा, म्हजे पयली गुरु हांव म्हणन की म्हजी आवय. ती आवयय बी आनी टीचरय बी, ताणें म्हाका घडयलें. तशेंच म्हाजे जे बाकीचे खूब गुरू आसात. म्हाका ट्रेनिंग ह्या फिल्डान आतां हांव झोन ट्रेनर जालें. ताजेय बी गुरू खूब आसा, जेणे म्हाका ह्या पावड्यार हाडपाक खूब मदत केल्ली आसा. तशेंच स्कुलांचे सुद्दां आय स्टील रिमेंबर म्हजी संस्कृत टीचर. 8th 9th 10th आमकां थर्ड लँग्वेज घेवपा आशिल्ली संस्कृत. आनी म्हाज्या मनान आनी हांवें पयलीं मराठी घेतिल्ली. हांवें मम्माक म्हणलें शूड आय टेक संस्कृत? मम्मा म्हणपाक लागली you give it a go, see teacher कोण बरी आसा, if she can teach you very well then you can take it, you can go forward. आणि म्हजी टीचर आशिल्ली, आय वूड लायक टू मेन्शन हर नेम. ती आतां रिटायर जाल्ली आसा, पण तिणें म्हज्या डॅडीक शिकयलें, हिंदी शिकयताली, म्हज्या भयणीक शिकयलें आनी म्हाकाय बी, मधुश्री पित्रे. शी एनकरेज मी, प्रणिता तुजे कडेन जातलें, तुजे कडेन संस्कृत जातलें. आनी जालें बी. तिणें म्हाका हेल्प केलें आनी खुबशा कॉम्पिटिशनांनी हांव पार्टिसिपेट जालें. मागीर ते सुभाषित पाठांतर जावं, मागीर स्टोरी टेलिंग कॉम्पिटिशन इन संस्कृत, आनी खुबशीं इनामां हांवें मेळयलीं. फक्त आय विल नेवर फॉरगेट, हांव केन्नाच विसरचिना तिका, कित्याक हांवें बरे सुद्दां मार्क्स 10th घेतिल्ले आसा. ताज्या खातीरच म्हजी पर्संटेज वाडिल्ली आसा, ओनली बिकॉज ऑफ संस्कृत. आय गॉट 80 marks out of 100. आणि म्हजी भयण, शी वॉज फर्स्ट टॉपर इन संस्कृत 98. शी वॉज द टीचर अगेन, कळ्ळें न्ही. आनी म्हाज्या पळोवन मम्मान म्हणलें ती टीचर आसा न्ही, घेवनी, प्रज्ञाकूय घेवनी संस्कृत. अशे तरेन एक आतांय वचून भुरगीं येतात म्हाका ट्युशनाक, म्हणटा टीचर तूं संस्कृत घेता, घेवपाक जातलें? हांवें म्हणलें हांवें एक टायम घेतालें, इफ यू आर कमिंग आय विल टेक इट. सो अशे पद्दती खंय कितें तरी गुरूचो जो आसता पळय तो हें उरता मनान, की हो गुरू आपल्याक घेवन गेलो आनी ताणें म्हाका खूब कितें शिकयलें.
पण तिच्या हांव आजुनूय तिका उगडास करता एंड आय एम इन कॉन्टॅक्ट विथ हर टील नाव ऑफकोर्स शी गॉट रिटायर्ड, पण जेन्ना केन्ना ती म्हाका मेळटा हे सगळे म्हाका याद जाता. अशें आसा, गुरुचं महत्व खूप वेगळो आसा. एक गुरुच्या कनेक्टिविटी दिवंक सोदता, तुमचे स्ट्रॉंग मेमोरीज जितून तुमकां डेव्हलप केले धाकटे आसतनाचे तुम्ही शेअर करपाक शकता, अवश्य शेअर करचे. स्ट्रॉंग मेमरीज म्हणल्यार जे असे इन्सिडंट किंवा अशा जाग्याचे आपण वचोंक सोदिनासले पण थंय गेल्यान आपण डेव्हलप झाले, किंवा ह्या व्यक्ती खातीर आपण हांगासून हांगर पावले, तुमची कितें मेमोरीज तुमचे कनेक्टेड आसात? हय, आता जे हांवें म्हणलें संस्कृताच्या बाबतीत, हांव तयार नाशिल्लें संस्कृत घेवपाक, सो तिणें म्हाका एनकरेज केलें की तूं अशें वच म्हणून. अशा तरेन जर अशें पळयलें जाल्यार एनजीओ आता पळय, हांव जेसीआयन वचपाक म्हणजे म्हाका खबर नाशिल्लें जेसीआय म्हणलें कितें आनी कितें एनजीओ तो, वॉट इज इट, ज्युनियर चेंबर इंटरनॅशनल, कितें आमी शिकता भितर, वचूं काय नाका. त्या सुवातेर म्हाका म्हज्या एका फ्रेंडान म्हणलें की प्रणिता पळय, तूं आतां बरें टीचर आसाच, पण तूं जेन्ना फुडें वतलें, तो कंपेरिंगान तुका कितें तरी करपाक जाय, तूं शिकपाक जाय, अशें ट्रेनिंग तुका कोण दितलो? इफ यू गो इन टू दीस जेसीआय एंड समवेअर यू वील लर्न. तेन्ना ताणें म्हाका तशें म्हणलें, आय जॉयन, आनी खरेंच आयज म्हजी खूब प्रोग्रेस जाल्ली आसा. हांव कंपेरिंगाक म्हाका व्हरतात, सो आय एम पेड फॉर दॅट. ट्रेनिंग सुद्दां हांव खुबश्या कॉलेजींनी करता, मागीर कंपनीजान वर्कर्सा खातीर खुबशे टॉपिक्स हांव हाताळटा. अशे तरेन आयज हांव ओन्ली बिकॉज ऑफ दॅट ज्या फ्रेंडान म्हाका सांगलें तूं थंय वच, खरेंच तुजी थंय प्रोग्रेस जातली आनी तुजो टर्निंग पॉयंट येतलो. एंड येस, टुडे आय कॅन से एट दिस पर्टिक्युलर मोमेंट द टर्निंग पॉयंट जालो म्हज्या लायफान, आनी खुबशे बरे थिंग्स म्हाका बिकॉज ऑफ द एनजीओज आय गॉट. प्रत्येक जाणाक आपलो बॅकबोन खूप इम्पॉर्टंट असता. तुमच्या बॅकबोना बद्दल आमकां आयकपाक जाय. तुम्ही हांगार पावल्याच्या फाटल्यान कोणाचो हात आशिल्लो? हय, सो बॅकबोन तर आसतात, फाटीचो कणो खूप इम्पॉर्टंट असता प्रत्येकाच्या मनशा भितर जसो आसता, तसोच माझ्या फाटल्यान सुद्धा म्हजी फॅमिलीचो खूप सपोर्ट आशिल्लो. पयलीं म्हणजे मम्मा वॉज इन दीस पर्टिक्युलर फील्ड. जेन्ना हांव चवथेक आशिल्लें, हांवें मम्माक पळयतालें, मम्मा सकाळी वताली स्कुलाक, मम्मा अडेजांक घरा येताली, आनी आय टू आस्क मम्मा तूं कितें करता? मम्मा म्हणटाली हांव एक टीचर, हांव स्कुलान वता. मागीर तूं सांजची कित्याक येना? ना, आमचें स्कूल न्ही अडेजांकूच सुट्टा, तुजें कशें सुट्टा? सो अशा तरेन ती म्हाका सांगताली. सो फॅमिली बॅकग्रावंड म्हजो टिचिंगेन आसा, आनी तांचो म्हाका सपोर्ट मेळ्ळो की तूं टिचिंगेन वच म्हणून. आनी म्हाका आवड आशिल्ल्या कारणान ते सहजरित्या जालें. म्हणजे टिचिंग म्हज्या रक्तानूच आशिल्लें म्हणून ते सहजरित्या जालें. सो म्हज्या डॅडीचो सुद्दां म्हाका सपोर्ट आसा, आनी आतां ऑफकोर्स म्हज्या हजबंडाचो सपोर्ट आसा इन ऑल दीस थिंग्स, दॅट इज माय कोचिंग क्लासीस स्टार्ट करपा खातीर खूप ताणें म्हाका हेल्प केला. येस, आय वूड थँक हिम ओनली बिकॉज ऑफ हिम, आय एम हियर टुडे एंड आय एम गेटिंग एनकरेजमेंट ताजे कडल्यानूय मेळटा. आनी घरान म्हजी माय आसा, तिणें म्हाका खूब सपोर्ट केला. अशे तरेन खंय तरी एक बायल जेन्ना घर आनी हें सांबाळटा प्रोफेशन, तेन्ना घराचोय हातभार जाय पडटा. तांचो बॅकबोन खूप इम्पॉर्टंट आसता, आनी तो म्हाका मेळ्ळा, एंड आय थँक देम. येस, तुमकां मेळ्ळा ते टू गुड आसा, असो आशिर्वाद आसपाक जाय तुमच्या कडल्यान. पण हाजे आमी थोड्या ऑपोजीट सायडीक पळयल्यार थोड्यांक सपोर्ट मेळत ना. खूब जाणांची अशी आसता स्टोरी की आमच्या घरान कोणूच काय नाशिल्लो, पण आपूण ह्या लेवलाचेर पावल्लो आसा. सो तशे लोक आसता खबर, तेंच्यांनी कशें वयर सरचें, स्पेशली टिचिंग फिल्डान. तेंचो बॅकग्रावंड कोणूच ना टिचिंग फिल्डान, तेंच्यांनी ग्रोथ कशी घेवपाची टिचिंग फिल्डान, ते कोचिंग क्लासीस आसुनी किंवा टीचर जावनी, त्या फिल्डान कशें वचपाचें एज्युकेशन फिल्डान? सपोर्ट आसपाक जाय. कितें आसता, मनान जर आसलें न्ही की आपूण हें करतलो, आय कॅन डू इट, आनी जेन्ना अशें येता की येस आय कॅन डू इट, मागीर खंय तरी एक फॅमिली सपोर्ट करना जाल्यार कोण तरी सपोर्ट करपी मनीस आसता, मागीर तो फ्रेंड जावं, ताच्या थ्रू मागीर ती फॅमिलीक समजायता बाबा कित्याक ताका तूं हेल्प करना, कित्याक ताची खूब आवड आसा त्या फिल्डान, कित्याक तुमी ताका हेल्प करना. असो समजो की कोण तरी फ्रेंड आसलो, कोणी बरो मागता आसलो, जाल्यार ते सहजरित्या शक्य जाता. कित्याक जेन्ना कोणाक खंयची पॅशन आसता कशी ताका ती करपाकूच जाय, आनी उर्बा खंयच्यान तरी ताका मेळ्ळ्या म्हणून तो फुडें सरला, आनी ताका फुडें व्हरपाक कोण मदत करता, दॅट पर्सन बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट पर्सन. आनी तो आसताच खंयच्या कोणाच्या तरी लायफान, आनी आसपाकूच जाय. एक परत तुमकां विचारूंक कहो दिसता रिगार्डिंग क्वेश्चन्स. आता जनरेशन डिजिटल आसा, फुडें डिजिटल जातले,
आजकाल आमी तकलेन दिसता ते आमकां मोबायलार दिसपाक लागलेले आसा. फुडें अक्षरशा ताका फोन सुद्दां डायरेक्ट वयतलो, इतली एडवान्स टेक्नॉलॉजी जावपाची आसा. आनी आमी आतां पळयलें जाल्यार कोविडा मागीर 23, 24, 25 2025 पर्यंत आमी पळयत जाल्यार एआय चॅट जीपीटी खूब डेव्हलप जाला आनी डे बाय डे डेव्हलप जायत वयता. मनशांची खूब खायत आसा. आनी आज परत आमी रिजल्ट पळयलो जाल्यार 2030 पर्यंत आमच्या इंडियनूच धरीत जाल्यार ऑलमोस्ट रिजल्ट पळयलो जाल्यार ऑलमोस्ट 1 करोड 2 करोड लोकांचे जॉब वचपाचे आसात वेगळ्या क्षेत्रांतले. सो तुमी एआय कसो यूज करून घेतले, तुमी कशें यूज करपाक सजेशन दितले? आता एआय आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स खूप वाढलेला आसा आणि आम्ही ते आपणायला. पण आता म्हणतात न्ही एआय जर आसा जाल्यार टिचरीचो कित्याक उपयोग? गरज ना, आम्ही घराच शिकपाक शकता. असा न्ही, युट्यूब आसा, चॅट जीपीटी आसा. आत्ता मातशें एक क्लिक मारलें तुका मेळटा सगळो कंटेंट हाताच्या मुखार. सपोज कितें होमवर्क दिलो चॅट जीपीटी. पण वॉट आय फील इज दॅट जो कंटेंट चॅट जीपीटी ह्या वरवीं आसता तो कितपत खरो आसता? इज देर कोण प्रायवसी हेची ओनरशीप घेवपाक कोण तयार आसना? अशा सुवातेर आय वूड से दॅट चॅट जीपीटी तुम्ही वापरात, पण जेन्ना तुम्ही स्कुलान वचून ते आन्सर थ्रू चॅट जीपीटी दिता, बट यू शुड बी आन्सरेबल टू द टीचर की बाबा हे खंयच्यान हे कशें, वॉट यू हॅव द एविडन्स, देन द स्टुडंट बिकम्स ब्लँक. सो अशा पद्दतीन चॅट जीपीटी खंय तरी ताचे ड्रॉबॅक्स आसाच, एडवांटेजीस आसाच, ड्रॉबॅक्सूय आसा, पण ती वापरतना तुम्ही रितीन वापरा. दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आणि एक स्पेशली गोंयान पळयलो जाल्यार आता एक ट्रेंड चालू जाला, पॉडकास्ट ट्रेंड. फूड सूट लोक दोघांना बसतात, सोफार बसतात, कॅमेरा ऑन करतात, पॉडकास्ट स्टार्ट करतात. आणि इतर पळयलें जाल्यार आमी 90% कोणूच कळटा की हे भपके चड मारतात. विचारणारो फालतू प्रश्न विचारता, सांगणारो फालतू सांगतात, ताचेर व्ह्यूज लाखांनी आसात. सो हे खंय कमी जावपाक शकता? कारण कोण खरें उलयता आनी कोण फटींग उलयता, जाका नॉलेज आसा तोच समजूंक शकता, पण भुरगो समजूंक शकना. फॉर एक्झाम्पल हांव इंटरव्यू घेवपी जाल्यार म्हाका दुसऱ्यांचे इंटरव्यू पळोवन कळटलें की बाबा हो कितलो खरो उलयता आनी हो कितलो खरो विचारता थंय. हे आमी कशें वळखप? किंवा आमी कोणाकडे पॉडकास्ट दिताना कोणाकडे आसूं न्ही, तेकडे कितें पळोवन वचप, तूं कितें क्वॉलिटी आसा त्या मनशा कडेन वचप पॉडकास्ट दिवपाक. कित्याक रॉंग मनशा कडेन वचप आनी बेश्टी फालतू इन्फॉर्मेशन जगार पावप हे सुद्दां एक रॉंग आसा. सो हे कमी जावपा खातीर कितें करपाक जाय? आता जो फटींग मनीस आसता तो फटींगूच उलयतलो, जो खरो आसा ताका भिवपाची कांयच गरज ना. कित्याक खरो मनीस आसता तो खरेंच उलयतलो. कित्याक एनीवे जेन्ना कोण पॉडकास्ट करपाक कोणाकडे वता न्ही घेवपाक, जाल्यार ऑब्वियसली तो पळयतलो बाबा तो मनीस कोण, हेचे पयलीं स्टडी करतलो, बॅकग्रावंड पळयतलो, हेच्या पयलीं तेणे दिल्ले आसा तो मनीस खरो काय फोट, हे सगळं तो पळयतलो आनी ऑब्वियसली ते सगळे खबर काडूनच ताच्या कडेन वतलो. आणि जेन्ना जो मनीस दिता तो फटींग सांगता ते आता डिसायड करपाचें नाही हो पॉडकास्ट व्हायरल जातलो न्ही, सो ऑब्वियसली बदनामी ताजीच जातली जर तो फोट उलयता. खरो उलयता ताका भिवपाची कांयच गरज ना, कित्याक तो खरो उलयता. पण थोड्यांक कितें हेच जाय आसता, आपूण व्हायरल जावपाक जाय आनी आपल्या लोकांनी पळोवपाक जाय. फोटिंग म्हणटा चार्जीस फोटिंग म्हणटले न्हू, म्हणून व्हायरल जाल्यार फेमस जरी येतलो न्हू, असले खूब चल्लेले आसात. ते चल्लेले आसा. दॅट इज आय वोंट मोर टॉक ऑन दॅट बिकॉज आय एम द रियल पर्सन. आय टॉक द ट्रूथ, वॉट एव्हर इज ट्रूथ आय से. पण अशें प्रत्येकाक आसता न्ही, प्रत्येक कॉयनाक दोन बाजू आसता आणि तशे मनीस आसात ह्या संवसारान वावुरतात. तांकां आमी तांच्या स्वभावाचेर कांयच करपाक शकना. इट इज अप टू यू how you this thing you just have a good behavior, then obviously you will speak the truth. If you are a good literate person, obviously you have to think in all backgrounds. कित्याक चार चौगांमदी तूं वावुरता ते कशें वागप. आणि स्पेशली when you are a teacher न्ही, कितें आसता टीचर हो असो जॉब किंवा एक अशें प्रोफेशन जे खूप हायलाइट जाता. म्हणून तुवें चिंतपाक जाय जेन्ना तूं चार चौगांमदी उलयता तूं कितें उलयता हे ताका हें आसपाक जाय, जाणविकाय आसपाक जाय ती. आणि टीचर हो मनीस सदां खरोच उलयतलो, तातूंत कांयच दुबाव ना. आनी तुमी एक नॉर्मली पळयलें जाल्यार दिस इज माय एक्सपिरियन्स, जशी जी फ्रिक्वेन्सी आनी एनर्जी आसता पळय त्याच प्रकारचे तुका लोक मेळटा. जर तूं भितून करप्ट आसा जाल्यार तुका करप्टूच लोक मेळटले. जर तूं लोकांक नाडून गेला जाल्यार तुका नाडून वचपीच लोक मेळटले. एक्झॅक्टली. आनी हे हांवें ओवरऑल पॉडकास्टान हे म्हाज्या जर्नीन पळयलें. जे लोक म्हाज्या कडेन येयले त्या फ्रिक्वेन्सीचेर म्हाज्या कडेन लोक येयले, आनी जे आतां लोक येता त्या फ्रिक्वेन्सीचेर लोक येता. म्हाजो थॉट आहा त्या थॉटाचेर लोक येतात. सो तुमकां हेजेर कितें सांगपाक जाय किंवा हाऊ यू मच बिलीव इन दॅट? वॉट इज दॅट? फ्रिक्वेन्सी एनर्जीचेर तुमी कशें बिलीव करतात? हय, कितें आसता प्रत्येकाची फ्रिक्वेन्सी वेगवेगळी आसता. तुम्ही फ्रेंडां मदीं वावुरतात जेन्ना तुजी आनी त्या फ्रेंडाची
फ्रिक्वन्सी जर बरी असली मॅच जाता, तुमचे बॉन्डिंग जाता अँड यू कित्याक आता दोगूय जर एनजीओजान वावुरता जाय जाल्यार दोगांचे बरे प्रोजेक्ट्स घडून येतात आणि बरे प्रोग्रेस जाता. जर तुझी आनी ताजी फ्रिक्वन्सी जर मेळच ना, खंय तरी प्रोग्रामूच जावंक पावना आणि यू लँड अप इनटू अ मेस. सो अशें आसता की फ्रिक्वन्सी जर मेळना फुडें जायचेच ना, कम्युनिकेशनूच जावचें ना आणि फुडें कांयच बरें जावचें ना अशें हांवें पळयलां. कित्याक बिकॉज आय एम देर इन मेनी ऑफ द एनजीओज. कित्याक प्रत्येक एनजीओजान मेंबर्स अशे असतात की दे लायक टू यु नो अगेन्स्ट उलयतात, तुज्या अगेन्स्ट उलयतात किंवा असे मतभेद जातात. ह्या सुवातेर तुमी कशें हाताळप हे सुद्दां म्हाका एनजीओ शिकयता. सो अशे खुबश्यो पद्दती आसा की तूं तुजें पर्सनली डेव्हलपमेंट तुजें सोशली वावुरता, खुबशे चेंजीस तुज्या आपुणूच घडून येता. एक बेसिक प्रश्न भुरग्यांच्या पॉइंट ऑफ व्यू जाल्यार हांव अभ्यास करपाक म्हाका वाज येता, कितें करूं हांव टायर्ड जाता. सो त्या टायमार कितें करपाचें, म्हाका बाकीच्या गजाली करूंक जाय दिसता, अभ्यास करूंक कशें दिसना. सो ह्या जाग्यार किंवा असल्या भुरग्यांनी कितें करचें? वो जो क्वेश्चन आसा दरेक भुरगो म्हणटा की म्हाका वाज येता अभ्यास करपाक आणि पेरंट्सां म्हणटा म्हजे भुरगे कांयच शिकना टिचर घरा म्हणून ताका हांव ट्युशनाक घालता. मागीर तांकां दिसता की ट्युशनाक घालें भुरगें शिकतलें अशें दिसता. मागीर आमचेर प्रेशर येता की आमी त्या भुरग्याक कसो घडोवन हाडचो, कशे तेजे चेंजीस करचे. आय शूड यूज द स्ट्रॅटेजी सो दॅट तो भुरगो शिकतलो. तो प्रेशर म्हजेर येता. आणि हांव प्रणितास कोचिंग क्लासीस कितें करता, हांव सदांच सी टू इट दॅट हांव म्हजे जे हे आसता फीडबॅक्स ते पेरंट्सांक दिता सदांच. आय गिव इट अ फोन कॉल की तुजे भुरगे कितें करता. तर आय थिंक दॅट एट सम पॉइंट ऑफ टायम की हांवें फोन करून ताका सांगपाक जाय अशें भुरगे तुजे चल्ला, तुजे ताजेर लक्ष दवर घरा. दॅट ऑल्सो आय डू. सो पर्सनल अटेन्शन प्रणितास कोचिंग क्लासीस दिता आणि हीच म्हजी हे कितें म्हणटा ते स्पेशालिटी म्हणटा पळय ती. आणि अशें तुमच्या कोचिंग क्लासीसान अशें कितें आसा जे भायर लोकांक खबर ना, ते कळप इम्पॉर्टंट आसा? हा तेच म्हणलें न्ही, पर्सनल अटेन्शन हांव खूब दिता. कितें आसता थोडी कितें आसता कोचिंग क्लासीस चड भुरगीं घेतात आणि दे डोंट पे अटेन्शन टू ईच ऑफ द एवरी स्टुडंट. आय डोंट डू दॅट. म्हाजो बॅच अमकोच आसता, तितलेच भुरगीं हांव इनटेक करता, पण त्या भुरग्यांक बरें ज्ञान दिता आणि ताजे बरे रिजल्ट आणि फुडल्या वर्सा ती आणि तेज्याकून चड प्रोग्राम सांगून मागीर ती भुरगीं वाडटा असो म्हाजो हे आसा. कित्याक आसा हांव क्वॉलिटीचेर चड इम्पॉर्टंट दिता. क्वॉन्टिटी डजंट मॅटर फॉर मी. दॅट इज द थिंग. येस. तुमचे फ्युचर्स गोल कितें आसा रिगार्डिंग कोचिंग क्लासीस? हय, फ्युचर प्लॅन्स माझे खूप आसात. कितें सध्या हांव 1st to 8th स्टँडर्ड शिकयता सगळे सब्जेक्ट. इन फ्युचर हळूहळू हांव 9th 10th सुद्दां घेवपाक सोदता. अशें देवाच्या कृपेन जातलें. ओके. आणि अशी माझी फुडले प्लॅन्स आसात. नो हांवें ऑलरेडी 9th दोग जाण भुरगे येतात ते ऑलरेडी हांवें स्टार्ट केले, बट फुल फ्लॅज हांव फुडल्या वर्साच्यान करतलें. 9th अशे माझे खूप प्लॅन्स आसात की आय शूड स्टार्ट विथ 9th 10th ऑल्सो. आणि देवान बरें केल्यार हे जातलें. आता तुम्ही खूपशे गजाली करता, तुम्ही एनजीओ कनेक्टेड आहात, तुम्ही तुमचे कोचिंग क्लासीस सांभाळतात, तुम्ही पर्सनल लाईफ आसा, हे तुम्ही सगळे गजाली बॅलन्स कशे करता? कारण खूप जाणांक बॅलन्स करपाकूच कळना. आयज हे फाल्यां ते करता, जाल्यार जायना सोडून दितात. तुम्ही बॅलन्स कशे करतात? अशें म्हणटात न्ही, प्रत्येक बायल जी आसा ती सगळे शी इज अ मल्टी टास्कर. शी कॅन मॅनेज. इफ शी कॅन डू एव्हरीथिंग शी कॅन डू इट. आणि तेच आयज हांव घरूय सांबाळटा आणि कितें आसा आणि म्हजे कोचिंग क्लासीसूय सांबाळटा. प्लस हांव एनजीओजानूय हे आसा निगडीत आसा. सो हे सगळे करतना खंय तरी हांव बॅलन्स करता. म्हाका अशें जायना की आतां घराच हे जाल्यार आतां हांव कोचिंग क्लासीस करपाक जमचें ना. खंय तरी सांजचे कोचिंग क्लासीस घेवप, सकाळी जे आसा जे म्हजे एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज ताका वावरता. कोंकणी बरोवपाचें, मागीर सकाळी केन्ना केन्ना किचन सांबाळपाचें. एज अ वुमन आय हॅव टू डू दॅट. सो हे सगळे करता आसतना खंय तरी बॅलन्स करपाची गरज म्हाका पडटा, कित्याक ती करचीच पडटा. दॅट्स वॉट वी से नो, ऑल लेडीज आर मल्टीटास्कर्स अँड यू हॅव टू बी. एक प्रश्न विचारूंक म्हाका दिसता, तुमच्याकडे खूपशे भुरगे शिकून गेला, तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमकां सांगपाक जाय जी शिकून गेला त्यांच्या खातीर, त्या पेरंट्सां खातीर तुम्ही कितें सांगतली? आयज जी भुरगीं म्हजे कडल्यान शिकून गेल्लीं आसा फ्रॉम प्रणिता कोचिंग क्लासीस, तांकां हांव हो संदेश दिवपाक सोदता की आतां ती 9th पाविल्लीं आसा, थोडी 8th अशी ती प्रोग्रेस करीत आसात, की तुमी जेन्ना शिकतात न्ही घरा,
तुम्ही स्कुलान वतात तुम्ही एक टाइम टेबल करचो जे करून प्रत्येक तुझ्या सब्जेक्टाक तुम्ही टाइम दिवचो. अशे तरेन कितें जातले प्रत्येक सब्जेक्टाक तू इक्वली इम्पॉर्टन्स दितलो. अशे तरेन तुवें ते स्टडी करप. जेन्ना केन्ना you have some difficulties, please ask your school teachers, if not your school teachers, your tuition teachers, because they are there to help you all. आणि जर आम्ही म्हणले की आता तुम्ही म्हणले की AI आसाच ते तर आसाच, पण तुम्ही पेरेंट्साक पे करता न्ही, सो ताजेय बी तुम्ही हे घेयात, हेल्प घेयात की जेणे करून दे कॅन ऑल्सो गिव्ह यू ऑल सपोर्ट, दे कॅन गिव्ह यू ऑल गायडन्स. अशे तरेन तुवें आपले फोर्सफुली करप ना, शिकपाक जाय म्हणून शिकप ना. आपूण फुडें कितें तरी व्हडलें जातलो ते मतीन घेवन आपले फुडलें पावल घेवन त्या हिसपान आपणे शिकपाक जाय, जाल्यारूच तुम्ही खंय तरी वयल्या पावड्यार पावतले अशें म्हाका दिसता. एक आताच्या तुम्ही जगान पळयलें जाल्यार भुरगे खंय तरी मटेरियलिस्टीक लायफाक खूब अटॅच जाता. सो ते गजाली कशें कमी जातले किंवा भुरग्यांनी कितें लक्षात दवरपाक जाय किंवा पेरंट्सांनी कशें सांगपाक जाय की ही गजाल तुका खातीर युजफूल आसा काय ना, अशें गजालीक ते पळोवप. कित्याक आतां आजकाल आयफोनाचो ट्रेंड चालू आसा, तेज्या कडेन आयफोन जाल्यार म्हाज्या कडेन आयफोन. पयलीं आमी जरी बाबा कोण कामाक वता तेज्या कडेन आयफोन पळयताले. आज 7वेचे 8वेचे भुरगे आयफोन घेवन भोंवतात. घेवन भोंवप रॉंग ना, पण कित्याक गरज आसा, कित्याक आहा म्हळ्यार मटेरियलिस्टीक लायफाक कशें कितें पावप भुरग्यांनी. हय कितें आसा आतां वी लिव इन द 21st सेंचुरी आणि मटेरियलिस्टीक भुरग्यांक दिसता की ताजे कडेन आसा आपल्या कडेन आसचो म्हणून आपल्या डॅडीक सांगता, पेरेंट्सांक सांगता, आपल्याकूय हाड प्रेशर करता. कितें आसा हें बरें न्ही. वॉट आय फील इज दॅट की भुरग्यांक ती अनुभव येता की ताजे कडेन आसा पण म्हजे कडेन आसचो, पण तो कशा पद्दतीन वापरप ते आपल्याचेर आसता आणि कितपत वापरप ते आपल्याचेर आसता. तातूंत बऱ्योय गोश्टी आसा शिकपा सारक्यो आसा, ना शिकपा सारक्यो निग्लेक्ट करपूय आसा. जाय तितलोच वापरप, नाका जाल्यार वापरप ना. कित्याक आसता भुरगीं मागीर वायट वळणाचेर वतात. सो हे सगळे पेरेंट्सांनी पळोवपाक जाय की आपल्या भुरग्याक आपणे कशें जर आपणे ताका फुडें आयफोन दिलो तो कसो वापरतलो, ताका आपणे कितपत ताका वापरपाक दिवचो, हे सगळो कंट्रोल पेरेंट्सांनी दवरपाक जाय. जाल्यारूच त्या गॅजेटाचो बऱ्या पद्दतीन उपयोग जातलो आणि ताजेरूय तो बरो प्रभाव ताजेर पडटलो असं म्हाका दिसता. जशें हांवें तुमकां म्हटलें खबर तुमच्या आजूबाजूक कोचिंग क्लासीस खूब आसात. तुम्ही ताका एज अ कॉम्पिटिशन म्हणून पळयता, लर्निंग पॉयंट ऑफ व्यू म्हणून पळयता, कशें पळयता आनी कितें म्हणून पळोवपाक जाय तांकां. पयलीं म्हणजे हांव तांकां कॉम्पिटिटर म्हणून जर पळयच ना, खुबशे आसा कोचिंग क्लासीस. आतां आमी एकमेकांक हेल्प करतात अशी घडणूक जाल्या की म्हज्याच वाठारांत आसात 9वी 10वीचे एकटी बायल आणि शी इज मच एक्सपिरियन्स, पयलीं पासून आसा अँड आय हॅव कम रिसंटली. ओके सो हांव आतां टील 8th घेतात, पण अशे पेरेंट्स येतात की 9थाची भुरगीं 10थाची भुरगीं येतात, पण हांव कितें करता की येस आय एम नॉट टेकिंग देर बट आय रेफर दॅट. सो अशे तरेन आमची मैत्री आसा. हांव तांकां कॉम्पिटिटर म्हणून पळयना. सो देर इज अ गुड बॉन्डिंग बिटवीन अस आणि केन्ना केन्ना ताका जेन्ना येता 6वीची भुरगीं ते म्हाका धाडटा. सो अशे बॉन्डिंग आसा. हांव तांकां कॉम्पिटिटर म्हणून पळयता, कॉम्पिटिटर म्हणून पळयना. Instead, what I feel is that they can help us. How we can help each other? या पद्धतीन आम्ही एकमेकांक हेल्प करता. आता गोंयान खुबशे पॉडकास्ट चॅनल आसात जशें म्हटलें अशें. तुमकां कित्याक दिसलें की तुमी युनिक एचिवर्सांत येवपाक जाय म्हणून? दिस इज माय क्वेश्चन. युनिक एचिवर्सांत येवपाचें अशें हांवें कित्याक चिंतलें? पयलीं म्हणजे हांवें तुमचे खुबशे व्हिडिओज पळयल्या आणि ज्या पद्दतीन तुमी घेतात, मुलाखती घेतात आणि म्हाका दिसलें की वाय नॉट आय शूड ऑल्सो गो देर, कळ्ळें न्ही. सो तशे तरेन हांव तुमच्या कनेक्टान आयलें आणि हाज्या पयलीं एका प्रोग्रामाक आमी मेळिल्ले. सो आणि हांवें म्हणलें घेवया एक पॉडकास्ट आणि तुमी म्हाका रिक्वेस्ट केलें मॅडम एक घेवया. सो अशा तरेन मागीर ते जून आयलें आणि आज तो दीस आयलो अँड आय एम हियर विथ यू आणि खूब बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन अँड इट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स. एक्चुअली एक तुमचो रियल एक्सपिरियन्स सांगा. जेन्ना तुम्ही पॉडकास्ट जर माझाच फॉर एक्झाम्पल आमचोच पॉडकास्ट पयलो आसा, तो पॉडकास्ट तो पळोवप आणि तुम्ही स्वतः बसप भितर कितें डिफरन्स दिसता? कौशल कहो दिसता. खूब डिफरन्स आसा. जेन्ना आमी पळयता आमच्या मोबायलान वा लॅपटॉपान आणि प्रत्यक्षान येवन दिवप हातून खूब डिफरन्स आसा आणि आयज म्हाका तो अनुभवपाक मेळ्ळो ओन्ली बिकॉज ऑफ यू. थँक्स टू यू. कळ्ळें न्ही कशें आमी उलोवप, कशें आमी टेकअप्स घेवप, हे सगळे तुमी म्हाका बारकायेन सांगले. थँक्स टू यू. या
जर खुबशी जाणां अशी आसात, आय विल नॉट से की आमचेच कडेन येवपाचें पॉडकास्टाक, गोंयान खुबशे बरे बरे चॅनल आसात तेंच्या कडेन तुमी वचपाक शकतात, बट आपूण प्लॅटफॉर्मार कित्याक वयचें तुम्ही जर सांगपाक शकता जाल्यार प्लीज सांगचें, कारण अशे खुबशे जाणां तांकां वचपाक जाय पण वचपाक खंय तरी फाटीं सरतात. हय कित्या खातीर वचपाक जाय? हय वचपाकूच जाय. कितें जाणा, आपूण जेन्ना कितें तरी आपलें इंडिपेंडंट करतात, आपल्याक तो हें आसता दॅट यू नो फिलींग की येस समथींग आय एम डुईंग फॉर माय दिस थिंग विसिनिटी पीपल, आणि हे जे आपूण कितें कार्य करता ते चार चौगां मेरेन पावोवपाक जाय. म्हणून आपणें मुखार सरप आणि दाखोवप जगाक की येस आय एम डुईंग समथींग गुड फॉर माय सोसायटी. तातूंत लजत कित्याक? फुडें येवचें, आपूण कितें बरें काम करता जर चार चौगांक दाखोवपाची जर संद मेळटा जाय, कित्याक घेवप ना? बरोबर.